इंटेलिजन्स ब्युरोच्या इंटरनॅशनल कम्युनिकेशनाकडच्यान मेळिल्ली माहिती रिपब्लिक टीव्ही चॅनलान प्रसारीत केल्या। गोंयचो मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकार पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था ISIच्या हिट लिस्टार आसा। पर्रीकारा बरोबरच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपती व्यंकय्या नायडू, गृहमंत्री राजनाथ सिंग, विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, BJP अध्यक्ष अमित शाह, UPचो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ISIच्या टार्गेटार आसात। टार्गेट तडीक लावंक ISIन 11 जाणांचो सुसायड स्क्वॉड तयार केला। ह्या सुसायड स्क्वॉडाक आतंकवादी खलीद अझहर मार्गदर्शन करता। जमात उल दावा ह्या आतंकवादी संघटनेचो मुखेली मसूद अझहराचो खलीद अझहर पयसुल्लो भाव। इंटेलिजन्स ब्युरो कडच्यान पर्रीकाराच्या जिवाक धोको आसा म्हूण पर्रीकार गोंयांत आसतनाच इनपूट मेळिल्ले म्हूण पुलीस सुत्रांनी प्रुडंटाक सांगले। ते उपरांत कोणाकूच कळनासतना पर्रीकाराक ATS कमांडोची सुरक्षा दिल्ली। हे कमांडो साध्या कपड्यान आसताले। हरशीं पर्रीकाराक Z+ सेक्युरिटी मेळटा, पूण ताका अशी सेक्युरिटी आवडना। इंटेलिजन्स ब्युरो कडच्यान मेळिल्ल्या इनपुटाक लागून आतां पर्रीकार जेन्ना परत येतलो तेन्ना Z+ सेक्युरिटी घेवची म्हूण ताका रिक्वेस्ट करतले म्हूण गोंय पुलिसेंतल्या एका सिनियर ऑफिसरान प्रुडंटाक सांगले। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार।